गोंय विद्यापीठाच्या विद्यार्थी मंडळाची वेंचणूक भारतीय जनता पक्षाच्या युवा संघटनेन तेंको दिल्ल्या पंगडाचो विजय जाला असो दावो भाजपाचो युवा संघटनेचो गजानन तिळवेन वेंचून आयिल्ल्या पंगडा बरोबर भाजपाच्या मुख्यालयान पत्रकार परिशद घेवन केला। भाजपाच्या युवा मोर्चान तेंको दिल्लो पंगड आनी अखिल भारतीय विद्या परिषद संघटनेच्या पंगडा मदीं गोंय विद्यापीठाच्या 2019-20 वर्सा खातीर गोंय विद्यापीठाचे कार्यकारी विद्यार्थी परिमंडळाची वेंचणूक जाली, जाल्यार भाजयुमोन तेंको दिल्ल्या पंगडाक 63 मतां मेळ्ळ्यांत। 2019-20 ह्या निवडणुकीक भारतीय जनता युवा मोर्चा सपोर्टेड स्टुडंट सेल हेंच्यांनी गोवा विद्यापीठ निवडणूक एक मोठ्या संख्येन जिखिल्ली आसा आनी आमचे चेअरमॅन म्हणून खेमल प्रभू शिरोडकर हे चेअरमॅन कॅन्डिडेट म्हणून निवडून आयिल्ले आसा। तशेंच सेक्रेटरी म्हणून गौरव नाईक, लेडी मेंबर शबानी शिरोडकर आनी ती बाकीची जी मेंबरां आसा रुद्र गोडगे, ऋषिकेश साळगांवकर, करिना शिरोडकर, शुभम फळदेसाय, विश्वासराव राणे आनी विप्लव लोटलीकर। आज 10व्या फावट म्हणजे एक बरी मोठी गजाल ही, म्हणजे एक सलग 10व्या वर्स भारतीय जनता युवा मोर्चाचो पॅनल सपोर्टेड पॅनल स्टुडंट सेल ही निवडणूक जिखता आनी फुडें सुद्दां आमीच जिखतले। जे ओपोजिशन असलें तांकां 22 फक्त 22 मतां आनी आमचे स्टुडंट सेलाक 63 वोट्सान आमी हे निवडणूक जिखिल्ले आसा। खुबशे प्रयत्न केल्ले ओपोजिशनांनी, खुबशे आमच्या युवारांक फोन, रातचे चलयांक फोन, घरा वचून धमक्यो, हे सगळो तेंच्यांनी प्रयत्न केल्लो आसा। NSUI सुद्दां आज आयिल्ली, NSUI येवन निवडणूक भायर उडोवपाचे ते सुद्दां प्रयत्न केल्लो, पण आमी सगळे ऑफिशियली लिगली सगळे करून परत एकदा 10व्या फावट भारतीय जनता युवा मोर्चाचो सलग निवडून येवन भारतीय जनता युवा मोर्चाचो झेंडो गोवा विद्यापीठार लागिल्लो आसा। खुबशे विरोधकांनी ह्या इलेक्शनाक म्हाका दिसता ते तेंचे कडेन नंबर नासतना हे इलेक्शनाक बाधा हाडपाचो प्रयत्न केलो। जे ऑपोजिशन असले ABVP NSUI यांची जी युती जाल्ली, ह्या युतीन कामां आपली आज वांटून घातलेली, एकट्यान विरोध करप आनी दुसऱ्यान आमचे जे युनिव्हर्सिटी रिप्रेझेंटेटिव्ह निवडून आयिल्ले त्यांचेर दबाव हाडप। त्यांच्या ह्या प्रयत्नांक फळ मेळूंक ना, तांकां पूर्णपणे गोंयच्या विद्यार्थ्यांनी नाकारलेले आसा आनी हो विजय जो आसा हो पूर्णपणे गोंयच्या विद्यार्थ्यांचो विजय आसा। तेंची जी युती पळय इट इज ते कशें आसा, तेंच्यांनी जे आमचे NSUI आसा जेंचो पूर्ण धोरणच आमच्या अगेन्स्ट आसा, अशा लोकां बरोबर जेन्ना ते युती करता तेन्ना म्हाका तरी दिसना तांकां भाव म्हणचे। ज्या लोकांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकराचेर चपलाचो हार घातलो त्या लोकां बरोबर ते आज उबे आसले, असल्या लोकांक आमी भाव म्हणू शकना। आमकां ऑपोजिशन नासलोच खरें म्हटल्यार। आमचो जो तुमी नंबर पळयतले जाल्यार आमचे कडेन आउट ऑफ 89 63 आमकां मतां पडल्या। बाकीच्या तेंच्यांनी लोकांचेर घरा वचून धमक्यो दिल्या, घरा वचून धमक्यो दिल्ल्यो आसा आनी जो तरेन तेंच्या फॅमिलीचेर प्रेशर हाडून थोड्या भुरग्यांक तेंच्यांनी आपल्या बरोबर हाडलेले आसा आनी त्या लोकांनी तांकां आज मतां मारल्या भिवन। ह्या गोश्टीचो आमी निशेध करता। आमी भुरग्यांचे विशय जे कितें आसा सगळे कॉलेजींचे, आमचे ओपोजिशन आसूं जावं आमचे आसूं, आमी सगळ्या भुरग्यांक सगळे UFRांक कन्सिडर करतले, तांकां विश्वासान घेवन आमी तेंचे विशय जे आसा ते सॉर्ट आउट करपाक आमी ट्राय करतले। प्रायोरिटी म्हटल्यार मेन आमचे रिव्हॅल्युएशनाचे विशय आमचो आतां फाटल्या कावन्सिलांक पयलीं उबारलेलो आसा, तो खूबशे टायम जालो आतां, खूब ते 2-3 म्हयने जाले, तो आतां पेंडींग आसा युनिव्हर्सिटीन। सो इट वील बी अ मेजर इश्यू दॅट आय वील टेक ओवर। कांय कारणाक लागून वेंचणुकेची तारीख मुखार दवरिल्ली, त्या प्रमाण सोमारा विद्यार्थी मंडळाची वेंचणूक जाली। गोंय प्रदेश काँग्रेसीच्या NSUI संघटनेन वेंचणुकेचेर बहिश्कार घालो। हे करतना तांणी सकाळीं सुमार 2 वरां गोंय विद्यापीठाच्या इमारतीचेर चडोन
विद्यापिठा कडेन हजर आशिल्ल्या भाजप युवा संघटनेच्या वांगड्यांचें मनोरंजन केलें. पळयात कांय चलचित्रां. चल